नमस्कार, हांव सरिता सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया कालवां रवा फ्राय। ही हांवें कालवां घेतल्या, कालवान करपां आसता ती सगळी काडून घेतल्या आनी कालवां धुवन घेतल्या। तातून घालया चवी पुरते मीठ, एक चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट, अर्ध्या लिंबाचो रस घालता, अर्धो चमचो हळदीची पावडर, एक चमचो मिरचीची पावडर। मसालो कालवांक लावून घेऊया। कालवांक मसालो लावून जालो, थोडो वेळ आमी मॅरिनेट जावपा खातीर दवरुया। कालवां मॅरिनेट जावपा खातीर दवरल्या 15 मिनटां जाली। आता हाका रवो लावून घेऊया। हो हांवें रवो घेतला। हो रवो आता आमकां कालवांक लावून घेवपाक जाय। रवो कालवांक लावून घेऊया। असो रवो लावून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें पॅन तापत दवरला, तातून हांवें तेल घातलां। रवो लावून घेतल्या ती कालवां घालुया। कालवां परतून घेऊया। अशी दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। दोन्ही वाटल्यान बरी फ्राय करून जाली। आता हांव काढून घेता। कालवां रवा फ्राय तयार आसा, रेडी आसा। खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।